Argan tuka asmiyan Jesu, hoglap tuka asmiyan Jesu. Jesu Krista te mogaच्या भाव बहिणीनो तुमका सर्वांक आयताराच्या सुवार्तेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज आम्ही नियाळूंक येताव साध्या काळाचो 15वो आयतार, जुलैची तारीख 14. एक घडीभर आम्ही मागया. सर्वेस्वर बापा अगणित का कुळधारा तुका अर्गां होगळापानी वाकाणी दिता. आजच्या दिसा ही सुवार्ता आम्ही नियाळच्या वक्ता सुवार्तेच्या आशीर्वादान तू आमकां बोर. ही सुवार्ता आमकां भलायकी हाडून दी. हे सुवार्त्याद्वारे आमचे जिवीत नंदन जावं दी. हे आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमोसाच्या पुस्तकांतलें वाचप. आवाजवर 7 ओळ 12 तावन 15. बुक ऑफ एमोस चॅप्टर 7 वर्सेस 12 to 15. आमाजियान आमोसाक म्हळें, द्रश्ट्या पयसर आनी जुदाच्या प्रांतांत परतून वच. थंय तुजो ग्रास जोड आनी प्रवाद कर. पूण बेतेलांत आनीक केदींच प्रवाद करिनाका, कित्याक हें रायाचें पवित्र स्थान, राष्ट्रीक मंदिर. आमोसान आमाजियाक जाप दिली, हांव प्रवादी न्हय, वा एका प्रवादेचो शिसी न्हय. हांव फकत एक गोवळी आनी रुंबड रुखांचो सांबाळणार. पूण हांव इंडा फाटल्यान वेतलो तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका आपयलो आनी म्हळें, वच आनी म्हजे परजे इस्रायलाक प्रवाद कर. अंतर्गीत 85 श्लोक. तुजी काकूळट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतलों. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचें उतर सांगता. ताची भेंबिरांत आसलेल्यांक ताची कुमोक लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. तुजी काकूळट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकां भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकां आरावन धरतात. विश्वासीपण भुमींतलें उपजतलें, नितीवंतपण सर्गार्तावन नदर घालतलें. तुजी काकूळट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. खंडीत जावन सर्वेस्पर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपलें फळ दितली. नितीवंतपण ताच्या फुडल्यान वेतलें आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतलें. तुजी काकूळट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सा पावलून एफेस घरां बरयल्ल्या पुस्तकांतलें वाचप. आवाजवर 1 ओळ 3 तावन 14. एफेसियन चॅप्टर 1 वर्सेस 3 to 14. भावां भयणीनो, हरशिल्लो जावन देव आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तचो बाप. क्रिस्त सोवे आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर आत्मीक देणी आमच्या वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. ताचे समोर आमी भाग्यवंतो आनी कातावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां वेंचल्यांत. आमच्या वयर ताका आसलेल्या मोगा पासून ताणें आमकां जेजू क्रिस्त थंय आपणाची भुरगीं जायशीं पयलेंच नेमल्यांत. ताची खुशी आनी अपेक्षाच तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुता थंय ताणें आमकां लाभशें केल्ल्या कुरपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें योजन. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचें आमकां बोगसाणें मेळ्ळां. आमकां सोडवण लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमच्या वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगू. आपले सगळे जाणवायेन आनी बुदवंतकायेन क्रिस्त थंय जारी करूंक सुरवेर तावन केल्ले ते येवजणेचो गुठू ताणें आमकां आतां कळीत केला.
निर्मिल्लो काळ येतसर सगळी सृष्टी, सर्गा वयल्यो आनी भुमी वयल्यो सर्व वस्तू क्रिस्ततय एकवटाक हाडच्यो हीच ती ताची येवजण. देव आपल्या योजनाच्या शेवटा आनी आपल्या कुशा प्रमाणे सगळें चलोवन व्हरता. जुदेव जावन आसलेल्या आमकां क्रिस्ततय विसून ताणें आपली स्वंत पर्जा करून घेतल्यांत. क्रिस्ततय पयलें बरोवसो धर्म आसलेली आमी ताचे महिमेक ओगलीक हाडिजय म्हणून ताणें आमकां आपोवणें दिलां. उपरांत तुमी हेर जातीच्यांनी सतसो संदेश म्हणजे तुमकां तारण हाड आयलेली सुवार्ता आयकली. अशें आयकून तुमी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरले वेळी भासवणेच्या उतरां सरी पवित्र आत्म्यान तुमचे वयर मोर मारिल्ल्यान तुमी देवाची पर्जा जावंक पावल्यात. आपली म्हणून करून घेतलेल्यांक देवान सुटका दिल्ल्या वेळार ताणें आपल्या पर्जेक म्हूण तयार केल्लें दायज आमकां लाभतलें म्हूण पवित्र आत्मोस मुंगट देणें कसो दिला. तोच देवाची प्रतिज्ञा देखून देवाच्या महिमेक स्तुती जावं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आवास्वर 6:7-13. एक दीस 12 जाणांक जेजून सरशी आपयलें आनी तांकां देवसार सोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडले. आनी ताणें तांकां अशें फर्मायलें, वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. बुती जावं, पोतें जावं आनी चिरयेन दुडू जावं घेनाये. पांयांक वाणो घालयेत तरी बदलूंक वस्तूर व्हरिनाये. ह्या शिवाय तो म्हणालो, खंयच्याय घरान तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतले भायर सरन वससर त्याच घरा रावा. आनी कोणीय तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंयतावन भायर सरन वसा. वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची दुडू पापोडा. अशें ते भायर सरन वचून पातकी जिणी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले. तांणी जायते दिवसार दावंडयले आनी सबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केली. जेजू क्रिस्ततय मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या तिनी वाचपाचेर आमी नियाळ करया. पयलें वाचप आमोसाच्या पुस्तकांतलें. आमोसा विशयान आमी समजोवचें जाल्यार तो प्रवाद्यांच्या कुळयेंतावन आयिल्लो न्ही, पूण तो एक गवळी जावन आसलो आनी देव ताका सुवार्ता परगट करूंक आपोवणें दिता. आमोस जुदाच्या प्रदेशांत बेतलेहेमाच्या दक्षिणेक आसलेल्या तेकोवा गांवचो गवळी. जेरोबोआम दुसरो रायाच्या काळार म्हणजे क्रिस्तपूर्व 786 तावन 746 786 तावन 746 हो राय आसलो. देवान ताका प्रवादी जावंक आपयलो आनी उत्तरेच्या म्हणजे इस्रायलाच्या राज्यान प्रवाद करूंक ताका धाडलो. त्या काळार उत्तरेच्या राज्यान समृद्धी आसली, पूण ती ग्रेस्तांक मात्र भोगूंक मेळटाली. त्या खातीर आमी आमोसाक सामाजीक दृश्टेचो प्रवादी म्हणटा. लोकांमध्ये आनीत सडली, दुबळ्या धाकट्यांचे शोशण चलतालें. धर्मीक विधी नियम बैल्यान पाळल्यार आपूण सुरक्षीत म्हणून लोक चिंतलो. काळजाच्या निताळेक लोक कोणूच लक्ष दिनातलो. असल्या परिस्थितींत आमोस प्रवाद्यान कठीण उतरां लोकांमध्ये आसलेलें वायट आनी धर्मीक आचरणाचें पोकळपण दाखोवन दिलें आनी देवाची शिक्षा ताणें परगटली. रयाळ घराण्याचो आनी बेतेलाच्या पवित्र स्थानाचो नाश जातलो आनी लोक निर्वाशीत जातलो म्हूण ताणें प्रवाद करून सांगलें. पूण इस्रायलाच्या फुडाऱ्यांक हें सोसूंक जालें ना. बेतेलाच्या याजकान ताका पवित्र स्थानांतलो भायर धांवडयलो. थंयच आज वाचप आमी वाचलें.
अमाजिया बेतेलोसो याजाक सांगता आमोसाक द्रष्ट्या म्हळ्यार दर्शन देखतेल्या पयसर आनी जुदाच्या प्रांतान परतून वच, थंय तुजो ग्रास जोड आनी प्रवाद कर. हाजें बॅकग्रावंड पळोवचें जाल्यार देव आमोसाक दर्शन दिता. तुम्ही 7वो आवासवर वाचल्यार आमोसाचो हो प्रवादीचो बूक. पयलें दर्शन देंपें, दुसरें दर्शन सुकी दाड, तिसरें दर्शन वळंबो, आनी आतां अमाजिया आमोसाक देंगणें घालता. कित्याक? बेतेलाच्या याजाक अमाजियान इस्रायलाच्या राया जेरोबोआमाक असो एक संदेश धाडलो. इस्रायलाच्या घराण्यामध्ये आमोस तुजे विरोध मांडणी करता. देशाच्या अंताची उतरां आनीक सोसूंक जायनात. कित्याक आमोस अशें म्हणटा, जेरोबोआम तालवारीन मरतलो आनी इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वासीत जावन वेतलो. पण मगाच्यो भाव भयणीनो, प्रवाद्याक देव दाखयता ताचे धार्मीक पोकळपण आनी तांणी दुबळ्या धाकट्यांक करची अनीत. ते याजाकाक अमाजियाक सोसूंक जावंक ना. तो जेरोबोआमाच्या संगी रावलो, म्हळ्यार ताणें अक्रम, अनीत, अन्यायाक ताणें पाठिंबो दिलो. त्या खातीर तो सांगता, ताका अधिकार आसा म्हूण तो सांगता. अमाजिया आमोसाक सांगता, द्रष्ट्या पयसर आनी जुदाच्या प्रांतांत वचून तूं प्रवाद कर, थंय तुजो ग्रास जोड आनी प्रवाद कर. ताणें चिंतलें प्रवाद पळोवन पोटासो दीस पडतो ग्रास जोडूंक म्हणून. आज थोड्यांनी चिंतचे सुवार्थ आमकां इल्ले पयशे करियेत, या आमी इल्ले फेमस जावयेत. खंडिती ना. सा पावलान सांगलेले प्रमाणे सुवार्थ परगट करना जाल्यार म्हज्या भितर एक उजो तो म्हाका उलपायते आसा. तें देवाचें देणें, तें कोणी रावोंक साद ना. आनी हो चिंता सुवार्था ह्या प्रवाद पळोवन ग्रास जोडूंक. पूण बेतेलांत आनी केदींच प्रवाद करिनाका. कित्याक? ह्या रायाचें पवित्र स्थान जेरोबोआमांगा आसा, राष्ट्रीय मंदिर. आमोसान अमाजियाक जाप दिली, हांव प्रवादी न्हय, एका प्रवादीचो शिशी न्हय, हांव फकत एक गोवळी आनी रुमड रुखांचो सांबाळणार. म्हणजे हांव गोवळी जावन आसलो, रुमड रुखांचो सांबाळणार जावन आसलो. थंय हांव देवान म्हाका उखलून हाडलो. पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतलो तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. पण देवाचें आपोवणें आनी म्हळें वस आनी म्हजे परजे इस्रायलाक प्रवाद कर. प्रवादीचें मिसांव तशेंच. मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज पवित्र सभेक प्रवादीपण आज आमकांय वाचपाक जागयतात. अनितीपणांत नीतपणाक, अंधकारांत उजवाडाक आमी दुबळे धाकटोसो मोग करन क्रिस्तान सांगले प्रमाणे आमी जियोंक आसा. हाच्या अंतर्गितान आमी आयकलें, तुजी काकुळट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी आमची सोडवण कर. वय सर्वेस्परान मात्र आमची काकुळट करूंक जाता, ताणें मात्र दया दाखोवंक जाता. त्या खातीर आमी आमकांच ताका समर्पण जियोंक आसा. दुसऱ्या वाचपांत आज सान पाऊल एफेस घरां बरयल्या पत्रान आमकां सांगता, संवसाराच्या स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसल्यांत. त्या खातीर आमची विसवण देवातावन, प्रवादाची विसवण देवातावन, आमचे बावतिस्म देवातावन, आमकां मेळिल्ले सक्रामेंत देवातावन, तर आमी पयलो जागो आमी देवाक दिवंक आसा. देवाच्या वाटेन आमी समकोंक आसा. आनी त्या खातीर तो सांगता, हांगा एक गीत बापाक, ह्या पुताक, ह्या पवित्र आत्म्याक अर्सूंचें, ह्या महिमा त्या विशयांत सांगचें जावन आसा. आनी ताणें कितें केल्यान बापान आमकां सर देणी आमच्या वयर वतून आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. कित्याक? ताचे समोर आमी भाग्यवन जाय आनी ताच्या सांगाता कथावीण जायची. आनी आमच्या वयर आसलेल्या मोगा पासो ताणें ताची भुरगीं जायशीं आमकां केल्यांत. आनी ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमकां कुरपे देण्यांनी ताणें नेटयल्यांत. आनी त्याच जेजू क्रिस्ताच्या मोरना वरवीं आमकां पातकांचें बोगसाणें लाभलां, सोडवण आमकां लाभल्या. आनी देवाचो व्हरतो गुटू देवान क्रिस्ता मोरिफात आमकां पवित्र सभेक उगडापो केला. त्या खातीर देवाचो उद्देश कितें म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक एकवटान हाडचो, एकवटाक हाडचो, एकवटावचो.
ही ताची येवजण म्हणून ह्या वाचपान आमी आयकलें. आनी देव ताची कुशी तो जारी करता, ताचो वांटो तो मुंदरून व्हरता. आनी आमी दवरलेलो भरवोसो केवल ह्या संवसारा खातीर मात्र न्ही, आमचो भरवोसो सर्गींच्या राजाक. भरवोसो आमचो निरर्थक जायना. आनी त्या खातीर आमी आयकली सुवार्ता आमकां निर्फळ करना. आनी पवित्र आत्म्याची मोर आमच्या वयर मारल्यान आमी देवाची पोरसां जावंक पावल्या म्हणून तो आमकां सांगून दिता. आनी आमकां पवित्र आत्मो ताणें मंगळ देणें कसो आमकां दिला. केदें व्हरतें एक सत पावल आमकां उगडापें करता. आयचें वांजेलाचें वाचप आमकां जेजूच्या सुवार्थेच्या येवजणे विशयान आमकां सांगता. पळया, जेजूचे एक येवजण ह्या संवसारान कोणाकय अर्थ करूंक कश्ट. कित्याक ताजे येवजणेन तो परफेक्ट. आनी आज कितें करता, तो 12 जाणांक सरशी आपयता आनी तांकां देवसार सोडोवची पदवी दिता. पळया, अंकर बनपस बंदड सोडोवची पदवी तो दिता. ही पदवी पवित्र सभेन आमकां दिसय. सांपरो थोड्यो पदव्यो आमच्या ह्या जागपणाच्या वर्दीद्वारे मेळटात, ह्या पवित्र सभेच्या परवणगेद्वारे मेळटात. म्हाका भाव भयणीनो, ताणें दोगांक धाडलें. आमकां कळीत ना पेद्रू सांगता कोण गेलो, या जाकोब सांगता कोण गेलो, जुदास सांगता कोण गेलो, आंद्रे सांगता, पूण 12 जाणांत 6 म्हणजे दोग ते गेले. जावं पुरो कित्याक हांगा मिसांव आसा पळया, तें वन मॅन शो न्ही. मिशन प्रोक्लेमेशन इज नॉट वन मॅन शो. वन मॅन शो जातेस तो मनीस इम्पॉर्टंट जाता. त्या जाल्यार फ्रँकलिनाची मिनिस्ट्री फ्रँकलिन देव जाता. एक दीस फ्रँकलिन पडटा. ही मिसांव सोमियाचें, बेसांव सोमियाचें. थंय घेवन आमी मुखार वचोंक जाय. सोमी त्या खातीर हांगा व्यक्ती गरजेचो न्ही, व्यक्ती एक साधन. थोडे फावटी आमी म्हणटा ओ पापा साहेब गेले उपरांत आनी कोण येता गी, देवान एकल्या धाडटा. हो गोवळी गेले उपरांत आनीक बऱ्या गोळ्या तो धाडटा. एक विकार ट्रान्सफर जाता आनीक विकाराक तो धाडता. हांगा कोणी कितें म्हणटात परमनंट न्ही, इमिनंट न्ही. हांगा सोमयाचें मिसांव गरजेचें. खंयचेय मिसांव आमी करता, आमी आमचे जातेच ते मिसांव आमी मन धरून वचूंक जाय. तेंच जेजू सांगता. आनी जेजू तांकां गायडन्स दिता, मार्गदर्शन दिता. कितें मार्गदर्शन तें? वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. दांडो आमकां कळीत आसा, आमचे गोवडी DSCCत एक दांडो धरतात. संप्रती पदवी पेद्रूच्या त्या आपोस्तालांत हे वांटो घेवचे गोवडी. आनी ती गोवळी पूण सगळे DSCन चलोवंक आसा. आनी जेजू तांकां दांडो दिता. दांडो म्हळ्यार कित्याक तातूंत मस्त अर्थ आसात. एक तांकां मस्त चलोवंक आसा, एक तांकां सकत तांचे सांगता. मोइजेच्या हातान दांडो दिलो आनी त्या दांड्या द्वारी ताणें इस्रायल प्रजेक चलवयले. आनी आज हांगा तांच्या हातान तो दांडो दिता. आनी कितें सांगता, कितेंच तुमी व्हरिनाये. दांडो शिवाय दुसरें कितेंच. पळया, हांव रॅडिकल जीजस इज. जेजूचें समर्पण या कमिटमेंट आमी तुलन करूंक साधना. मिसांवान तसलें जायते थोडे फावटी आमकांय थोडे फावटी अशें भोगता, आमी अस्कत म्हूण भोगता. आनी तो सांगता बुती जावं पोतें जावं. बुती दितास कितें जाता, जेवण खालें जालें गी, बेळशेलें गी, ताचेर कॉन्सन्ट्रेशन. कितें सांगता म्हळ्यार कॉन्सन्ट्रेशन मिसांवाचेर, वस्तूंचेर न्ही. बुती जावं पोतें जावं. पोतें दितास कोणें दिल्लें घालूंक जाता, ताणी दिलें हाणी दिलें घालूंक जाता. वस्तूंचेर परत नदर घालताय. आनी चिरयेन दुडू जावंक घेनाये. कित्याक तुमकां एखाद्या वेळार सोर लुटती जाल्यार दुडू गेलो जाल्यार ते समस्ये. दुडू आसल्यार एक कालें करचें दुडू आसा समस्ये. ताका दुडू जावंक घेनाये. एक पांयांक वणो घालयेत, कित्याक तुमी चलतात घालयेत, तरी बदलूंक वस्तूर व्हरिनाये. तुमी चिंतूंक बरो जेजू कित्याक अशें सांगता की म्हळ्यार
तुमची सुवार्थ लोक स्वीकार करता, म्हाका स्वीकार करता आनी सुवार्थेदारांक लोक पळयता. तुमकां हर एक बुद्धी गरज ना ती वाडटात, तुमकां पयशांची गरज ना ती मजत करतात, तुमकां वस्तुरांची गरज ना ती वस्तुरां दितात. म्हज्या भाव भयणीनो, हे थोडे फावटी आमच्या राजांवा घरी घेना, पूण सत आसा. हांव 25 वर्सांत हांव म्हज्या जिवितांत म्हज्या मिसांवांत कितल्याशे जाणांक पाठिंबो दिला. खंयच्या वस्तूंची आशा धरून आमी मिसांव करूंक जायना. खंयच्या व्यक्तीची या खंयच्याय एका आमी जाग्याची आमी देवा सांगता परमानंट आसा जाय. बारी सोबीत रितीन जेजू सांगता, आनी तो सांगता खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षांत जाल्यार त्या वाड्यांतल्या भायर सरन वस आसा त्याच घरा रावा, समस्या ना. आनी कोणीय तुमकां स्वागत दिना जाल्यार तुमकां आयकना जाल्यार असले व्यक्ती असतात, थंय जावन भायर सरन वसा. वेता आसतना एक 17 दिवचाक तुमच्या पांयांची धूळ पापुडा, ह्या अपोस्तलांक तो सांगता, पांयांची धूळ पापुडा. थोडे फावटी स्वागत आसना, थोडे फावटी डिस्टर्बन्स आसता. हे सकट देव जेजू कळीत आसा. आनी अशें तुमी येताना सांगा, पातकी जिणी बदला. द कोर ऑफ द मिशन प्रोक्लेमेशन इज रिपेंटन्स. पातकी जिणी आज आमी बदले जाय. तेंच आमोस प्रवाद्यान सांगलें आमाच्या येरोबोआमाक, थंय तुमचें अनितपण पोकोळपण धर्मीक तें बदला, नाजाल्यार जायना म्हणून लोकां प्रसंग करूंक लागले. ताणें जायते दिवस हारदावंडयले आनी सभार पिडेस्तान तेल लावन गूण केली. कशें भाव भयणीनो, हें वर्तें मिसांव पवित्र सभेचें जावं करून आमकां याजकांक रिलिजियसांक दिलां. आनी लायक आमी तुमचे कुटुंबाच्या मिसांवाद्वारे ह्या मिसांवान तुमकांय तो आशिर्वादीत करते आसा. तर आमची नदर आसूं दी सुमयाचेर, आमची नदर आसूं दी मिसांवाचेर, आमची नदर न्ही ह्या संवसारी वस्तूंचेर, केवळ संवसारी राटावळींचेर. तें आमकां गरजेक जाय, पूण तेंच आमच्या साल्वासांव न्ही. त्या खातीर आयच्या वाचपा प्रमाणे आमी धार्मीक पोकोळपणान जियेनासतना खऱ्या काळजान, कळत्या मोनान, प्रामाणीकपणान आनी दिनपणान, ल्हानविकायेन देवाक आमकांच समर्पण दिवया आनी देवाच्या आशिर्वादां बेसांवां आमी मागून घेवया. आमकां दिले मिसांव यशस्वी जावं शकते मागया. सर्वेस्पर बापा गणित कुळदारा तुका अर्गां होगळापानी वाकाणी दिता. तुवें शिसांक पदवी दिवन देव सारदावंडोवंक पिडाक गूण करून धाडलें, तांणी सुवार्ता परगट केली. 80 दिसा ही सुवार्ता परगट करतना सरंक बनपस बंदड्यो कुटुंबांत जावन पयस कर. जी कोण हांतरुणार आसात, जी कोण मरणांती पिड्या पडाक जाल्यांक, जी कोण ICU, MICU, NICU वेंटिलेटर कोमार आसात, जी कोण ह्या घडये तांच्या जिवितांत सुडके खातीर, भलायके खातीर रोडून मागते आसात, दाया तांचेर दाखय सोम्या. बाप पूत पवित्रत्वेची सकत देवनी होती. जेजू क्रिस्ताच्या हर एक अंकर बनपस बंदड्यो पिड्या शिडा बांदून म्हणून पण उडयता. टच anoint him for your glory. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता. आमेन, आमेन, आमेन. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालूं. म्हाका ही सुवार्ता जाता तितल्या लोकांक तुमी वांटून घेया. आमेन.